अय्यो देवा, तर्ण मिरसांगयना सुक्क मिरसांगयना तर कसं करच्या बा. मिरसांग ना म्हण सांगच्याक हांव समकट रंदप केल्ल्यार नवें. केदने पळयल्यार हंगल घरचे रंदप हाणू जेवचे नवें. सीते करता सकाळी कसं पुणी एक खाण करचे. अप्रूप खंयकी एक दिसू कसन की एक पोळ की इडली की करचे. आता कसं करच्या बा. तो चल राकेश अस म्हणू पनपळे पीठ वाटून पूरा रेडी जाले. सोय कंतू न्ही दवरला. चटणी करूया म्हळ्यारी तन्नी मिरसांग नामू फ्रिज्जान दवतर मिरसांग आसात वे. मिगेल ಮತ್ತೆ इतले फ्रिज्जांत कसने ना. ತಂತು ತರಕಾರಿ ದವತ್ನೆ ಅವಂಗಲ್ ಗಡಿ ಕೊಂದವರಿ ಎತ್ಕಿ ಮುಣು एक ನಮನೆ ಕಪ್ಪಾಡ್ಸಿ ಎಸ್ ಕೆದ್ನೆ ಪಳಲರೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆತ್ತು ಮುಣ್ ಸಂಗುನು ते हाव स्विच नी प्रकांड दवरलामो. ತಂತು कसनस्ता. अय्यो देवा हाव एकली आता कसं करचे. ते डब्बेंद ओदून तर मिरसांग आसत वे. अय्यो हाव एकली समकट दवरून घेवचे ना रंदप करचे ना. आता कसं करचे बा. आम्ही जाल्यारी कसं की एक दत्त आशिल्ले नॉनची की चटणी पिट्टी की गावन खावी येत आशिल्ले. पाप ते चल्लेक ताक तशी वाडचे दत्वे होने म्हण कितला शिकडता तो. कसं करच्या बात. होने कसं आलोचन करतस. काय ना रे देवा. हाव पनपळे कनिपर रेडी केले. चटणी करूया म्हळ्यारी तर मिरसांग मेळटाना राब हाव पुत्तूक अंगडी पेटून हाडयता. तुका वेळ जायना नवे देवा. होन्ने पनपोळेक चटणी पशी सोय आनी गोड घालून एक नमने चूर्ण करतात मो ते करू दत्वे. होन्ने दाय जाल्यार हांव सोय कांतून दिता. तुका सोय आनी गोड घालून पनपळ खावच म्हळ्यार प्रीती रे देवा. होई होन्ने म्हाका पनपोळेक चटणी पशी ते सोय गोडाचे चूर्ण खावचे म्हळ्यार भारी इश्ट. होन्ने तुका बेजार ना म्हण जाल्यार कोण दी नातल्यार होड ना तर मिरसांग नवे हांव हाडून दिता. तुका सोयी गोड्डा चूर्ण इष्ट म्हण जाल्यारी तेंची करत रे देवा. आमगेले पुत्तूक आनी चंदीक ते म्हळ्यार भारी इष्ट. तुका इष्ट नवे. तूं एक नमने मिगेल चरडा लाकदल रे देवा. हांव तेंची करता. आनी पुंडलीकडनं कसं करता. ताका एक विंगर चटणी कर जाल्यारी म्हाका चटणी चड ना. होन्ने तूं काम चड कोण घे नाका आनी तुगेल कामां तूं वचका नवे. तन्नी वे नोणची गावन खातात रे देवा. तू कसने ಹೆಚ್ಚನ್ काणका. तू सोयी गोडाचे चूर्ण करका म्हणले म्हाका भारी खुशी जाल्ले. हांव तवळी सोय कांतून दवरले रे देवा. आतां एक चूर गोड घालून चिरडून कलयता. कितले वेळ आतां पनपळ काडता आनी एक 10-15 मिनिट इते. होन्ने आजी तूं केलेले पनपोळ आनी ते चूर्ण भारी फस्ट जाल्लेले. होन्ने हांव सम्म खाल्लो. तुमकां न्ही आस की ना पडे न्ही त्या नमने खाल्ला हांवें. तुमकां दव उणी जाल्ली की ना रे देवा. कसने उणी जायनी सगळ्यांनी पोटभरून खाल्ले. तुका खुशी जाल नवे ते आयकून म्हाका भारी खुशी जाल रे. मिगेल रंदप मिगेल चरडू सोडल्यारी आनी कोणें होगली नाती आनी कोणें म्हळ्यारी घरांत कोणें नात म्हणया. मिगेल बम्मून मात्र त्यांनी एक दिसाक होगली न्ही गोतस वे. केदने पळयल्यारी सवचेंची. आज तूं मिगेल रंदप होगलिल नवे देवा. म्हाका भारी खुशी जाल रे. आनी तुका कसने खावका म्हण दिसल्यार सांग हांव कोरून वाडता इते. म्हाका तूं मिगेले अम्माल हुडकसतल. होन्ने मिगेल अम्मा नशीची पनपळ कोर न्हू सोय गोड्डा चूर्ण कोण दिवचे आशिल्ले. म्हाका तूं ते हुडकसतावन दोळ बोर नायल. होन्ने म्हळ्यारी तुगेल अम्मात नाव आहे देवा. मिगेल अम्मा न्हू दोगय सान प्रायरी सरलींत. होन्ने सुरवेर अम्मा गेल्ली तेंची शॉकान तूं मिगेल आनय गेल्लो. म्हाका दुड्ड जाय जाल्यार तितलाच. होन्ने जाल्यार कसं करचें मिगेल अवस्था अशी.
ते कसं की देवान म्हाका आनमल रुपरी तुमकां दिला की म्हणून आता तू आणि पुंडलिकण्णाची मी गेले आन आणि अम्मा बेजार कोण घे नकरे देवा देव मुखार तुक चांग करता पळे तुका आनम मेळीन म्हण खुशी म्हाका मिगेल बांबुणेक सम वाटते रे तसत नवे म्हणेक न मने खुशी ताका कितकी देवान आमकां अशी एक कडेन तो सेरसिलेले म्हाका सवलो का म्हण कळटना रे देवा भारी खुशी जाले पळे टाइम टायमाक समजावन जेवण कर का हांव आजी तेंडले नी दाळी घालून आंबट केला देवा चंदुकोन जेवण करी दैतवे आनी चंदीन कसने भात दिले री 2 थापय तिका कसनेची लेखूनक तू हांव कसन म्हणते की हानी कसा म्हणतात की म्हणून काय ना तुगेले अण्णाल दू नवे ती दैतवे ना होन्ने पुत्तू आणि चंदी म्हाका तोंड बोर बप्पा बप्पा म्हण आपयतात म्हाका भारी खुशी जाता चंदी चांग चरड होती ती स्कुला तुकून येऊच हांव राखतस तागोतस वे हाँ दायत रे देवा तू हंगा आराम करी हांव मिगेल काम वत्ता इते हा आता पुंडलिकण्णान उठयतरी तागेले तांणी कनी जातरी हांव आनी तो खंय जाग मेळटा म्हणून पळोवचें वतात होन्ने आमी आनी भायर सरता ती हाँ चांग दव देवा तुमका तुमगेल काम पुरा वग्गी वग्गी सक्सेस मेळ हांव आनी भायर सरता इते सुंदरक्का मिगेल चरडो हंग ಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಚಮಕಲ್ಯಾ हांवें तुका हेल्प करता एक चूर घर आनी क्लीन करी हांवें आतांनी श्रावण सूर जाता नवें मागीर तूं भारी बिजी जाता थंय हंगा तुका काम मस्त आसता आतां एक चूर घर क्लीन करी हांवें आजी वे आजी हांव चिके वग्गी वचकदत म तुळसी थंय रामकृष्ण मम्माल घरान तू घर क्लीन करूक म्हाका आपयला वग्गी यो म्हण सांगला तांगेल घर भारी व्हड आसा तुका गोतच नवें तें पुरा करतना मस्त वेळ जाता पायना पर केल्यार दायतवे नहीं सुंदरक्का हांवें तुका हेल्प करता कशी मिगेल चरडो हंग ना नवें आरामारी आमी दोगांनी ಒಟ್ಟು मेळून करयत आमगेल कशी सान घर नवें एक चोर सुंदरक्का प्लीज बेजार कोण घे नाका हाँ दायत कशी तू हेल्प करत नवें हांव करता जाल्यार चिके वग्गी वचकदता आडना नवें हाँ दायत सुंदरक्का हांव आनी तूं ಒಟ್ಟು मेळून करचें अय्याब्बा केदना घरा येतकी केदना बसतकी म्हूण दिसतसिलें आजी ते रामकृष्ण मम्माल घरा क्लीन तुळसील घरा क्लीन कोर न्हू मिगेल कूट आनी फाटी एक लेकर नीट धांवन गेला यो देवा हेज्जी उरोचें कदायना तितलें सुस्त जाला म्हाका अयो देवा आतां घरान पळयल्यार तो चल राकेशस हांव रांदप करूं का तीच आतां यो देवा कसो करचें हांवें तू कितले लायक रांदप करचें येता म्हणून म्हाका गोतूय नाशिल रे कसन सुपर केलें रे तुवें ना बा हांव कसन रांदप करचें आमगेल होन्नेन करचें रांदपा मुखार मिगेल कसन येना हे वसरे ती कसं रांदप करूं येता एक घाल्यार एक घालना ती एके मीठ आसना एके तीक आसना ಒಟ್ಟು एक कसन की सिज्जोंक घालता हे तरकारी सिंधूच म्हळ्यार गोरवांक हे कसने वरलेल सरलेल प्रकोचोंक घालता पळय तशी करता ती तू तशी न्ही ते एक झळकी भाजीला मारया कसं रुची म्हाका तू केदने जेवण करता की म्हण जाल्ला आनी ते बांगडे रांदय तोंडा उद्दा येत रे भारी लायक जाल्या रे ओ हो बाबा वनसेरुनु कसं की भारी भारी रंदप केला म्हण केस मो परंबळ हंग तायेतस कसं नाही झळकी वे हो होन्ने तुकाजी हंग झळकी रंदे केला म्हण कोण सोडली वे वही रे मारया परंबळ हंग तायेतस आणि झळकी म्हळ्यार ते काही दंपून दवरचे दत्वे ताजे वास गांव पुरा येत मुरे आणि आमगेल राकेशान रांदप केल मागीर सांगकावे गांव पुरा परून बोलोची अयो राकेशा तू कसं एकदा रांदप करू गेल्लो हांव तेन्ना आंबट केलें नवें आनी आतां कसं पुणी करतसिली तू कसले केल्ले देवा
म्हाका ही रंदप करचें म्हळ्यार ही भारी खुशी वन्ने. आज हांव रांदपाकुडा गेल्ले, रांदपाकुडान तू कोणें नाशिल्लीं ती खाली खाली आशिल्लें हांवें. म्हाका सने रंदप करया म्हूण मन आयलें. ताका समजावन पुंडलीकण्णान झळके हाडले. त्या पळयल कुडले मिगेल उमेदी आनीक जोर धरले. अंगडी वचून सामान हाडू कोण सोडले. पुंडलीकण्णाक भारी इश्ट जालें आनी तू कसं म्हणटकी गोत ना. तू ಅಂಗಡಿ వచ్చును ಸಾಮಾನು ಹೇಳ್ಬೇದವಾ तू अशी ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ನಕ್ಕರೆ ಹೊನ್ನೆ ಮಿಗೆಲಕ್ ದವಾಖಾದಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಸ ತೇಪ್ರ ತೂ ಹೆಚ್ಚನ್ ಕೋರ್ನಕ ಮಕ್ಕ ದವಾಖಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ तू आणि पुंडली कण्णाನ मक्का पुत्ता स्थान देऊन पळोवंक असत नवे तितले पूर होणे म्हाका भारी खुशी जाले. ये राकेशा तितलं लायक रंदप कोर न्हू आता बेजार कोण बसल्या री आणि आमकां जेवच्या मन येतवे. उठा जेवण करूया.